सगळ्यांक नमस्कार। हांव विनोद नायक, शेफ डॉन म्हाका म्हणटात। आयच्या रेसिपीन आमी करया शिवराक। आयज आमी करया शिवराक तोरा घालून। वेलकम टू शेफ डॉन किचन। एक तोर सोलून घेता, हे भाशेन कातरून घेता। नाल्ल, अर्दवळ नाल्ल, कश्मीरी मिरसांग 4 ते 5, हळद, आख्खे हळद घेवन हांव पिठो करून घेता। हेतून कितें ताजेपण येता आनी कडी बरें लागता। आनी वयल्यान हळद घालया, अर्दो टीस्पून घातल्या पुरो। मागीर 1 टेबल स्पून सुकी कोथमीर, 8 ते 10 मिरये घालया। इल्लें उदक घालया आनी वांटप तयार करया। आता मातयेच्या हांडीन आमी जेवण करतले। आमची हांडी गरम जाले उपरांत तेल घालया। तेल गरम जाले उपरांत कांदो, अर्देचे अर्दो कांदो आमी आता शिनून घेवया भाशेन कांदो घालया। आता अर्द्याचे अर्द कांदो मातशें तळसून घेवया बरें। मातसो कलर चेंज जालो चलो आमचो रेडी आहा। आता मसालो घालया सोमते। हातून कितें आमी कश्मीरी मिरसांग वापरला तर कडी आमचे मातशे तांबडे मातशे मारतले, तांबडे कलर। पयलीं धवे धवे दिसतले आनी इल्लें उदक घालया। पयलींच मातशे धवे धवे दिसतले, जेन्ना कडी गरम जाता न्ही तेन्ना जाता कलर चेंज। हेतून हांवें कांय एडिशनल कलर बिलर घालना। हांव मीठ घालया, मोठें मीठ वापरता हांव, चडशें म्हज्या जेवणान मोठें मीठ। हळू हळू चेंज जावपाक लागला। जशें जशें कडी गरम जातली न्ही तशें तशें कलर चेंज जातले। आता आमी आंबे घालया, कातरलेले आंबे। आनी एक पाटी आंबे आमचे नरम जाले काय ना, आंबे शिजले काय ना, कडी जाले आमचे तयार। बेश्टे पासून केले जाता। अशेंच आमी आनीक भरपूर रेसिपी वेजिटेरियन करपाचे आहा, तर पळयत रावा शेफ डॉन। आता आमी घालया 2 ते 4 हिरवी मिरसांग। हिरवी मिरसांग घालून आनी 1-2 मिनटां शिजोवया। एक पाटी आमचे तोरा शिजले काय ना जाल्यार आमची कडी तयार। एकदम सोपे लिमिटेड मसालो तितल्याचे तितल्यात घालप। जाले, गॅस करूया बंद। जाले आमचे जेवण। आता करूया टेस्ट। मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन आनी कितें तरी नये करया, नये जाग्यार या। तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं।